राज्यात बुधवारा रातीसावन रातची 8 ती सकाळची 6 मेरेन जनता कर्फ्यू लागू। हो कर्फ्यू 10 ऑगस्ट मेरेन आसतलो। तशेंच राज्यांत शुक्रार, शेनवार आनी आयतार 3 दीस मेरेन लॉकडावन आसतलो। ह्या काळात इमर्जन्सी सुविधांक सूट आसतली। तशेंच जो कोण कायद्या आड वता तांचेर कडक कारवाय जातली म्हण म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान दिल्या। RDXGOA खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार। ओवरऑल सगळ्या गोष्टीचो विचार करून आमी जे केसीस वाडल्या उपरांत त्यो कंट्रोल करपा खातीर आनी वेगवेगळे आमी प्रिकॉशनरी मेजर जायते घेत आसा। आमी कंटिन्युअसली आमचे सगळे मिनिस्टर्स हे प्रत्येक तालुक्यात वचून आयले, प्रत्येक तालुक्याच्यो मिटींग घेतल्यो, प्रत्येक कोविड केअर सेंटर म्हणजे वेगवेगळ्या तालुक्याची जबाबदारी आमी तेंचेर दिल्ली। तेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टर, PI, हेल्थ ऑफिसर्स, मामलेदार हांच्या सगळ्यांच्या बरोबर खूप मोठ्या प्रमाणात मिटिंगो घेऊन त्याच्यामध्ये अवेअरनेस केलो। डिसिप्लिन जो पर्यंत येना तोपर्यंत लोक नॉर्म्स जे पाळपाक जाय कोरोना व्हायरसाच्या बाबतीत, कोविड-19च्या बाबतीत ते पाळूंक शकना आणि तोच अवेअरनेस तोच म्हणजे लोकांमध्ये सेन्सिटायझेशन क्रिएट करपा खातीर सरकारान निर्णय घेतला। कारण आम्ही पळयले की खूप मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळे कडेन पार्ट्यो जावपाक लागल्यो, लोक भायर सरपाक लागले आनी थोडेशे जेन्ना अनलॉकिंग सुरू जालें तेन्ना पुराय गोंयांत आनी वेगवेगळे कडल्यान मागीर फोन करून हांगा खंय तरी पार्टी चल्ल्या, थंय हें चल्ल्या, हें सगळें जाणवपाक लागलें। आमी परत एकदा जेन्ना पुलीस डिपार्टमेंटाक सांगल्या उपरांत परत ते कोणाक हाडयतले, कित्याक हाडयतले असो विशय जेन्ना जावपाक लागलो तरी सुद्दां आमच्या होम डिपार्टमेंट जशें हेल्थ डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह, पुलीस डिपार्टमेंटांनी खूब बरें काम केल्लें। ह्या पुराय म्हणजे लॉकडावन 22 मार्चाच्यान जे सुरू जाला कंप्लिटली एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार खूब बरें काम तेंच्यांनी केलां। बट परत एकदा लोकांक सेन्सिटायज करपा खातीर आमी आज रातच्यान म्हणजे रातचे डेली टील 10 ऑगस्ट पर्यंत रातच्या 8 पासून ते सकाळी 6 पर्यंत फक्त एक्सेप्ट जे एसेन्शियल सर्व्हिसीन आपल्या सेकंड आणि थर्ड शिफ्टीक कामाक जॉबाक वता इंडस्ट्रीच्या निमित्तान तांकां जर सोडीत जाल्यार आमी जनता कर्फ्यू म्हणजे कोणीच भायर सरचे न्ही। रातच्या 8 पासून ते सकाळी 6 पर्यंत पुलीस तेंचेर एक्ट जातले। त्या खातीर आयज सांच्या रातच्या 8 पर्यंत ते सकाळी 6 पर्यंत टील 10 ऑगस्ट पर्यंत जनता कर्फ्यू आसतलो। लोकांनी रस्त्यार येवचें न्ही, लोकांनी भायर भोंवचें न्ही। आयज रातच्यान सुरू जाता। It's only at night. Only at night. Till 10. म्हणजे लोक रस्त्यार दिसचे न्ही अनलेस अँड अंटील फक्त एकूच सांगला हांवें जे इंडस्ट्रीत कामाक वता जेंचो सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट आमकां खबर आसा आनी मेडिकल एमर्जन्सीज म्हाका दिसता लोकांक कायद्याचीच भाशा कळटा हें दिसून येयल्लें आसा। त्या खातीर लोकांक कायद्याच्या भाशेन सांगपा खातीर आमी हो निर्णय घेतलेलो आसा की रातच्या 8 वरांपासून म्हणजे 8 PM टू सकाळी 6 AM एक्सेप्ट मेडिकल एमर्जन्सी आणि दोज वर वर्किंग इंडस्ट्रियल हांकाच फक्त अलाव केले वयतले। प्रत्येक चेक नाक्यार अदरवायज आडयले वयतले। त्याच खातीर म्हणजे आमी जशें म्हणटा की कदाचित आमी आज 15 जुलैक आसा 170 केसीस मेळ्ळ्यो म्हणून म्हणटा कदाचित हे 20 जुलै पर्यंत अजूनय ह्या धर्तीचेर केसीस कदाचित आमकां कर्व फ्लॅटन जावपाक जाय जो आमी म्हणटा पळय न्ही कदाचित हाज्या उपरांत हे फ्लॅटन जावंक शकता किंवा ते जावपा खातीर म्हणून एक प्रयत्न हो जो आसा आणि ताका फुडली स्टेप म्हणून आमी पूर्णता 3 दीस फ्रॉम कमिंग फ्रायडे म्हणजे फ्रायडे, सॅटर्डे आणि संडे वो फक्त एसेन्शियल आयटम, एसेन्शियल गोष्टी सोडून पूर्णता बंद दवरपाचो सरकारान निर्णय घेतला 3 दिसां खातीर। येता त्या शुक्रार दीस, शेनवारा आणि आयतारा म्हणजे जेणे करून ब्रेस्तार दीस रातच्या 8 वरांचेर सुरू जातलो तो सोमार दीस सकाळी 6 पर्यंत। कंप्लीट बंद, कंप्लीट 100% बंद जावन दवरतले। कारण आमी ओवरऑल राज्यात पळयल्या उपरांत आमकां आमी जाचो विचार करतले की आमी हायेस्ट पोझिशनाचेर कदाचित पावूंक शकता आणि त्या पोझिशनाचेर आमकां पावल्या अशें जाणवलें। आमी हेल्थ डिपार्टमेंट बाकीच्या सगळ्यां कडेन डिस्कस केल्या उपरांत कारण हाज्यो पावसांत सगळ्यात चड केसीस वाडटल्यो। आज आमकां तत्र आसलेले आयज पावसाच्या मध्य स्थितीचेर आमी सगळे जाण पावल्ले आसा। ताका लागून म्हाका दिसता की हायेस्ट केसी कदाचित आमी अचीव केल्या आसतल्यो। हाजेर खंय तरी तो फ्लॅटन करपा खातीर सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा की ब्रेस्तार दीस रातच्या 8 वरांपासून सोमार दीस सकाळी 6 पर्यंत एसेन्शियल गोष्टी सोडून ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो बंद आसा।